नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक साधना पथ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आमगेले आयचे साधना पथ कार्यक्रमाचे सोयरे सची नावाधिक रोटेरियन, तशीची शिक्षण तज्ञ, कैगारिकोद्यमी आणि मानवप्रेमी श्री रंगनाथ भट हांनी. नमस्कार. नमस्कार. आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाक तुमकां आत्मीय स्वागत. आता आमी कार्यक्रम आरंभ करचे फुडें एक सानशी परिचय आमगेले आयचे सोयऱ्यांगेले करून घेवया. श्री एम रंगनाथ भट हांनी जिल्हा गव्हर्नर थाय विविध हुद्देरी 34 वर्साचे रोटरी सेवा अनुभव हांगेले सर आणि 127 वर्ष इतिहासाचे नावाधिक केंद्र शिक्षण संस्थेचे गौरव कार्यदर्शी जावन 12 वर्साचो आणि आडळित मंडळींतू 17 वर्साचे अनुभव तांगेलो. तशीची रोहित ऑटो केअर म्हणले टायर रिटेलिंग, व्हील अलाइनमेंट तत्संबंधी टायर केअराचे स्वउद्यमाचे मालक. दी केंद्र ट्रान्सपोर्ट कंपनी पार्टनर जावन सुमार 25 वर्साचो अनुभव. इन्शुरन्स सर्वेयर जावन 10 वर्साचे सेवा. व्हॅल्यूवर जावन 98 इसवी तुकून आतां तांय तांणी तांतू व्यस्त आसची. प्रमुख जावन रोटरी तशीची केंद्र शिक्षण संस्थेक निरंतर निगदित जावन उदार धनसहाय करतरचे श्री एम रंगनाथ भट हांनी रेड क्रॉस सोसायटी ऑफ इंडिया हाजी सदस्य, दक्षिण कन्नड क्रिकेट असोसिएशनाचे सदस्य, मंगळूर फोटोग्राफी क्लबाचे सदस्य, इन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हॅल्युअर्स हाजे फेलो, इन्स्टिट्यूशन ऑफ सर्वेयर्स लॉस असेसर्स हाजे असोसिएट मेंबर जावन आसाची. मेकॅनिकल इंजिनियरिंग पदवीधर आणि हांगेल बायल श्रीमती रजनी भट, मँगळूर नॉर्थ इन्नर व्हील हाजे माजी अध्यक्षा. पोतू रोहितू कुटुंबाचे उद्यमांतू आता भाग घेत आसा आणि सून दीप्ती, धुव रोहिणी आणि हांगेल नातू विहान. हे एक सानशी परिचय संक्षिप्त जावन सांगले आणि ताजे बद्दल आमी विस्तार जावन उलया. आता तुम्ही रोटरी जिल्हे 3181 वय ताजे तुम्ही 2020-21 इसवीचे जिल्हा गव्हर्नर जावन आशिल्लेची आणि तुमगेल गव्हर्नर कार्यावधींत तुम्ही सुमार एक 2.5 लक्ष US डॉलर तुम्ही तुमगेल रोटरी फंडाक मेळचेशी तुमगेल्या कार्यावधीन तुम्ही केले आणि 335 पॉल हॅरिस फेलोज हे सदस्यत्व एक मेळचेशी तुमगेल कार्यावधींत केले. आणि हो जिल्लो सगळे देशांतू तुमगेले ते गव्हर्नर कार्यावधींतू भोवशा 3 स्थानाक पाविले आणि तुम्ही 5 अवेन्यूज ऑफ सर्वीस अवॉर्ड तुमकां मेळिल्ले सर. TRF रेसिपियंट ऑफ वय 5 अवेन्यूज आणि झोन 7 सुरवेचे स्थान आणि TRF म्हळ्यार दी रोटरी फंड हाजे तुम्ही सगळे भारतांतू 2 स्थान. मागीर सर्वीस अबोव सेल्फ म्हळ्यार एक प्रशस्ती भोवशा एक रोटरी क्लबान एक रोटेरियनाक दिवची अत्युन्नत एक प्रशस्ती ताई तुमकां मेळ्ळ्या. अभिनंदन तुमकां. वय हे इतले पुराय तुमकां मेळूंक कसं कारण कसं म्हूण सांगेत तुमगेले साधने बद्दल तुम्ही सांगेत. टीम वर्क म्हणटा. टीम वर्क एकल्यान खंयचें काम करून एका यशस घेवचें जायना. ताका लागून एक लायक टीम आसा. टीम आसा म्हण जाल्यार खंडीत आमी काम करूं येता. आमगेले रोटरींतू आमगेले रोटरी जिल्ल्यांतू 4 रेव्हेन्यू जिल्ले आसाचे. दक्षिण कन्नड, मैसूर, मडिकेरी आनी ಚಾಮರಾಜನಗರ. एक जिल्ल्यांतू आमगेले टीम्स आसाचे
तांणी पुरा जनांना ಒಟ್ಟು काम केला. आमकां ಒಟ್ಟು मेगेले वर्स अंतू 2020-21 अंतू आमकां कोविड येयले. वय आमकां 6 म्हयने कसलेंय काम करूं जायना. वरले 6 म्हयन्यांतू आमगेले क्लब्सान केल्लेलें काम विंगड खंयच्याय वर्सांतू जायना. तितलें लायक काम केलां. म्हळ्यार काम करूंक एक अवकाशय मेळ्ळा तांकां. ते कोविड आशिल्ले निमित्त मैसूरांतू मंगळूरांतू पुरा जेवण दिवचें आशिल्लें, जेवण दिवचें. मागीर मैसूरांत एक वॉर रूम म्हूण केलेलें कोविडाच्या हांगा आमी वेनलॉक हॉस्पिटलाक सादारणशी एक 30 लाख रुपयाचे इक्विपमेंट दिले. डायलिसीस मशीन्स दिले, दोन डायलिसीस मशीन्स दिले. 22 लाखाचे इक्विपमेंट तांगे नवे कोविड ICU जाले. ताका आमी वचून दिले इक्विपमेंटा. सो मस्त हें जालें. 7.5 कोटीचे आमगेले TNF ओटो प्रोजेक्ट्स जाले. मैसूरांत एक आई हॉस्पिटलाक आई सर्जरी करूंक तसले प्रोजेक्ट जाले. मागीर हांगा एक मिल्क बँकाचे एक प्रोजेक्ट आशिल्ले ते स्टार्ट जाले. तशेंच सगळ्याचे చెట్లు వంక అవసరం దూదు वय मिल्क बँक आतां फुडले वर्स ते हें जालें, इनॉग्रेट जालें ते. आमगेले वर्स ते स्टार्ट जालेले. लायक मस्त प्रोजेक्ट जाले तेजे निमित्त. एक हांगाचे कुमटाचे एक थोडे बायल मनशांक आयिल्ले तांकां हांव संदर्शन करतना तांणी एक मिल्क बँका विशयी उलयता आशिल्ले. बहुशा रोटरीन केली कितें म्हूण लेखता. रोटरीनाची मस्त मिल्क बँक केला. रोटरीन स्किन बँक केला, मिल्क बँक केला, ब्लड बँक केला. मस्त बरो रोटरी करता आसा. मंगळूरांत इल्ले क्वेश्चनांत ब्लड बँक आसा, उडबिद्रेंत ब्लड बँक आसा. रोटरीन केलेले. मागीर पुत्तूरांत आसा, मैसूरांत आसा. आतां फुडले वर्स मेगेल वर्सांत चामराजनगर थंय केले. मस्त कडेन रोटरीची हें करता. डायलिसीस सेंटराक मस्त हें प्रामुख्य दिता ताचें. हे सर्वीस अबव सेल्फ म्हळ्यार कसं ते प्रशस्ती कसं ती सर्वीस अबव सेल्फ म्हळ्यार वर्साक तांणी सगळ्याची जगत्यांचो रोटरी आशिल्ले कडेन 150 जन सिलेक्ट करून एक प्रशस्ती दिताची. ते तुमी त्या तुमगेल्या वर्सांक कसं काम केलां त्या वर्सान न्हय, तूं कंटिन्युअसली तांकां एक प्रशस्ती तांणी सिलेक्ट करून तांणी दिताची. ते एक म्हाका मेळ्ळेले प्रशस्ती. सादारणशी मस्त जनाक ते तितले गव्हर्नर जावन तितले 2 वर्स भितर कोणाकय मेळ्ळी. म्हाका एक ते एक मेळ्ळेले मेगेले एक लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी ते. जाल्यार तुमी सुमार वर्स 2 रोटरींत आसाची. हे म्हळ्यार तुमकां आतां जाल्यार केस आनी गेला केस पिकला प्रायज जाला म्हणत जाल्यार भारी सान प्रायरीची म्हळ्यार युवा हमतोची तुमी रोटरी प्रवेश केली. म्हळ्यार सेवे बद्दल तशी तुमकां एक मनांत ते दिसान पर्यंत कशी उमेद येयली म्हूण. मेगेले ನಾನು ರೋಟರಿ ಸರ್ವ್ 1969 तान तागे रोट हांव क्लब वता आशिल्लो. मागीर तांणी करचे कसले एक प्रोजेक्ट आसा पूण जाल्यार हांव केन्नाय ताका वता आशिल्लो. ते पळयतना ते आमगेले बेनिफिशरी पळयतना तांगेले तोंडार एक हांसो, ते एक सॅटिस्फॅक्शन. आनी कोण ते प्रोजेक्ट करता पळय तांगेले तोंडार एक सॅटिस्फॅक्शन पळोवन ते मस्त एक इन्स्पायर जाला. ताजे निमित्त मागीर कसं म्हाका मोस्ट प्रोबेबली ते ब्लडा भितर आसा. मेगेले हांवूय आसा पळय तशी आशिल्लो. आजचो जाल्यार म्हाका मस्त्यान येवन सांगो आसा म्हाका मेगेले अण्णाक तुगेले अण्णान काम दिलेलें, म्हाका तुगेले अण्णान काम दिलेलें म्हणून मस्त्यान येवन सांगो आसा. तागेले निमित्त मेगेले जीवन एक चलता आशिल्लें तशें म्हणून मस्त सांगतात. दॅट वॉज ऑल्सो एन इन्स्पिरेशन. वय तशी. आनीक पळोवचें गेल्यार तुमगेले घरांत तुमगे बायल जेवो तुमगे पूत जेवो सगळे रोटेरियनाची. ते तुकून एकलो मात्र त्या क्षेत्रांत आसा म्हळ्यार घरांत तांगेले कुळा पडपडो नातल्यार कोप नोड तशें न्हय. तुमी ताका वताची हाका वताची ताका दिताची हाका दिताची म्हणून जाल्यार घराची एक नमनेची सेवा मनोभावात जातना ताजेर तुमकां चिके उमेदी चड वेळू साध्य आसा म्हूण दिसता. न्हय तुमगेले निमित्त तांणी इन्स्पायर जावन आयले गी कशी. तांतो म्हळ्यार एक देर इज अ सेयिंग दॅट तुमी आतां सेव केलें म्हणून जाल्यार यू गेट इट बॅक इन मल्टीफोल्ड. वय and there is no pleasure in getting
बट देर इज मोर प्लेजर इन गिवींग. सो ते आमी पुरा जाणात मेगेल बायले कसले प्रोजेक्ट वतात ती इनर व्हीला मेंबर ती आनी 2 वर्सांना ती इनर व्हीलाचे चेअरमॅन जाता. आमगेले रोटरी क्लब प्रेसिडेंट ती नेक्स्ट इयर. सो ती वय पुरा आमचो भाग घेता. शी ऑल्सो एप्रिशिएट्स पुरा. सो ते तुकून ते एनवायरमेंट असेल न्ही ते इट इज कंटिन्यूइंग. वय आतां तुमी कोणाक हे कोरका सहाय कोरका खंयचे टायपा सहाय कोरका म्हणून ते तीर्मान करून तुमगेली कमीट आसा म्हूण लेखता आमचो रोटरीन न्हय. रोटरींत आमगेले डिस्ट्रिक्टांत 85 क्लब आसाचे. सो तांणी सिलेक्ट करताचे आनी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट म्हूण आसता. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टाचे ते विंगड खंयचे क्लबान लीड क्लब म्हूण कोर न्हू कोर येता. बट हेंची जनां दिवका तेंचे जनां दिवका म्हूण तशें कसलें आमगेलें रूल आनी कसलें ना. कोणाक एक चड नीड आसा तांकां मेळ दिवचें. वय न्हय आनी ते गांवां जावका जाल्यार कसले फेसिलिटी न्हय खंय एक आतां बस स्टॉप म्हळ्यार न्हय आनी तसले पळय. येस तुमी ते सर्वे करून आनी वताचे. न्हय आमकां रोटरींत 7 फोकस एरियास म्हूण आसा. आतां मदर एंड चायल्ड आतां तांकां मदर एंड चायल्ड तांकां चेडवांक जावका जाल्यार तसलें हावसोंक जावका जाल्यार तसलें मागीर एज्युकेशनाक जावका जाल्यार तसलें पुरो आमकां आसता. मेडिकल फेसिलिटीज दिवं तसलें. सो 7 फोकस एरियास आसता. एनवायरमेंट म्हणल्यार आमी उदकाचे आतां आमी तुगेले आमचो ते फॉरेस्टा भितर आमी ते एनिमल्साक आनी उदक ते कलेक्ट करून तांकां पिवचे तसलें अरेंजमेंट त्या समेत केलेलें आसा. वय अशें उदका टांकी बांदूची गी न्हय कशी न्हय टांकी बांदूत न्हय. ते टांकी थंय बांदूचे जायना फॉरेस्टा भितर. तांकां ते उदक राब तसलें एक पॉंड शिकोवन दिवचे तसलें पुरो. हांगेर हांगेर हेल्प आसता आमकां फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हेल्प आसता. हय तशी आमी कोरता. मागीर तुमगेले वर्स म्हळ्यार जिल्हा गव्हर्नर जावन आसतना झाडूचे एक कार्यक्रम व्यापक जावन केले. सादारण कितले हजार झाड वयले आनी ताजी कॅर कशी घेता आसाची कसं म्हणटा. आमकां म्हळ्यार चेअरमॅन जावन DFO जावन आशिल्लो श्रीधर आशिल्लो. सो ताणें पर्सनल इंट्रस्ट घेवन आमकां 1 लाख सॅपलिंग्स मेळ्ळे. ओहो 1 लाख 1 लाख हे पर खंय वळ्ळी तुमी इतले. मस्त एरिया आसता तो बॅरन लँड. एक आतां उरलांत आमगेले एक हें आशिल्लें ते नागबना थंय वयले आनी रोडा सायडा वयले खंय पुरो खाल जाग आसा थंय पुरो आमी वयता गेलेचे. ते झाड आतां आनी आनी आसा आसा कोण उदक घालता कसं करता ते. फर्स्ट इयर एक उदक घालचे एक अरेंजमेंट आमी केलें फर्स्ट इयर. सेकंड इयर तुका आमी उदक घालूं ना म्हळ्यार खंयचे झाड सिलेक्ट केलें म्हळ्यार नेक्स्ट इयर तुका ताका पळोवंक नाका ताका नॅचरली ते ग्रो जाता. आतां जाल्यार एक फावट आमी पळोवन हें करूं आसा लायक जावन जाता आसा. आतां हे आमगेले रस्ते अगलीकरणा ताजे निमित्त मस्त रूख कातोरका पडला. ते तुका हे वर्स बुशा धग्गो शेको इतली वर्स नाती न्हय. प्रति वर्स हांगा आमगेले एरियान तूं शेकोची जाल्यार हे वर्स एक नमने उज्जीशी बुशा आमी मेड्रास गी हैदराबाद गी खंय गी आसा म्हूण आमकां फील जाता. तशें एक धग्गो तो मंगळूर आसा. तशें आसतना हे वर्साक तुमी आनी इतली झाड रोवची कसले हेजो घालून घेतील आसगी कसले. आतां म्हळ्यार आतां करेक्ट टायम न्हय. वय पावस येयले कोडले वर्स आमी हें करतात प्रयत्न करताचे. मात्र आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान म्हळ्यार आमकां तितले झाड मेळका म्हण जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो कोणू मेळका आमकां वय तांणी दिल्यार आमी खंडीत झाड रोवचे प्रोग्राम आसता. वय आनीक खंय पळयल्यार थंय प्लास्टीक उडोवचें कितले सांगल्यार हे कसं ते स्वच्छ भारत पुरा अभियान जाल्लें पुरो जालें जाल्यार प्लास्टीक उडयतले हांकां आनी समय एक मना हे न्ही ते ताजी हुणसाणी कळ्ळी. आतां ही भूंय म्हणलेली आमकां आमगेले मालगडा तुकून आयिल्ले पित्रार दिता आसती म्हूण आमी लेखताचे जाल्यार बदल जावन ही भूंय आमी आमगेले मुखावेल जनरेशना तुकून घेतील रीण ते आमी तांकां आमी मालगड्यान आमकां कशी भूंय दिलेली गी ताची काही चड संपत समृद्ध जावन आमी ती भूंय तांकां हँड ओवर करची एक जबाबदारी आमकां आसा. अशें आसतना
हे प्लॅस्टिकाचे भोवत म्हटलं ही प्लॅस्टिक ते उड्डोचे हाजी बद्दल कसं नाही रोटरीन केलेलं काम असं ही आमी प्लास्टीक अवेरनेस प्रोजेक्ट्स म्हणून करताचे आमी. बट ते कसं म्हणणार रे आमगेले भितर तुकुनूचे इंडिव्हिज्युअली आमी कोणाक एक कसले ट्रेनिंग दिवचे तो ते आयकता सोडता. ते एवरी घरकडे एवरी कोण पुरा घरकड आसता जी तांणी पुरा तांगेले भितर तुकुनो ते हे कते हांव प्लास्टीक यूज करना जावं हांव उड्डयना हांव मेगेले बॅग घेवन अंगडी वतना मेगेले बॅग घेवन वता तसल पुरा आमी आलोचना करता शिवाय ते विंगडान कोणी सांगून देवचे तसले विषय नाही ते. वय आणि तुम्ही एक चमच कम 4 कदम आगे म्हणून एक तुमगेले एक हे आशिल्लो न्हू प्रोजेक्ट ताजे बद्दल एक सांगे कसं. आता नॉन कम्युनिकेबल डिजीजीस म्हणून आसा हे ब्लड प्रेशर डायबिटीस हांव ऑथॉरिटी नाही तांतू उलोवच्याक बट एक चमच कम 4 कदम आगे म्हूण एक हें आयले ಕೂಡಲೇ मेगेले ब्लड शुगर 160 आशिल्ले हांव कंट्रोल कोरना मेगेले आतां म्हाका डायबिटीसा कसले वखद ना म्हाका. आनी तुमी साखर उण करका एक चमच कम म्हळ्यार एक चमचे साखर तुमी उण खायची एक चमचे शुगर उण खायची एक चमचे ऑयल उण खायची आनी एक ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज करायची म्हणून ताजे निमित्त मस्त बेनिफिट मस्त जाला हे तुम्ही रोटरी थ्रू आनी आतां डायबेटीक डे म्हण आसा ते दिसा आमी फ्री डायबेटीक कॅम्प केला मस्त टेस्टिंग केला आमतू कसं म्हणारे मस्त जनाका तांकां डायबिटीस आसा म्हणून तांकां गोतू आसना ते काही जेव्हा आमी बस स्टँडा भितर जेव्हा एक कॅम्प करताची फ्री कॅम्प करताची तांकां सांगचे एसल तुमकां अशें वचून तुमी टेस्ट करायची म्हणून आमी काही वखद दिवच्या वचनाची कसले करना बट टेल देम दॅट कसले आसला तुम्ही रँडम ब्लड चेकअप करता ते ना तांगेले ते चेकअप हें मेळना ते तांतूचे चॅकींग करचें तांकां घेवनूच कोणा एक मेडिकल हांकां घेवन मस्त कळ्ळें सगळ्याची डिस्ट्रिक्टांत आमी केला. तशी कोण तुमकां मस्त जन पत्ते जाल्यांची ते मागीर आनी एक हे स्कुलान तूं हे खंयचे हात धुवचे हाजे विशयांत न्ही ते एक अवेरनेस हे केले न्हू तुमी कोविडा वेळार ते मस्त वस्तू करून आमी करताच स्कुलांत वच्चो न्हू आतां मस्त गव्हर्मेंट स्कुलांत तांकां उदक ना पक्कने आमी फस्ट कसं केलें म्हळ्यार तांकां एक्वागार्ड दिवचें म्हूण केलें. एक्वागार्ड दिवचें गेल्यार उदक हितून येता तांकां उदका सप्लाय ना तांकां ताजे बदलाक आमी खाली टँक घालून दिवचे एटलिस्ट तुमी एक उदकाचे कसले बांय आसा म्हण जाल्यार बांयचे पंप घालून दिवचे आनी एक हात धुवच्याक. आतां मस्त पुरो डिजीजीस येवचे आमगेले चेडवाक कोणाकय देवा आमगेले हात धुयना येतले हात धुवचे कशे म्हणून आमी कोविड येवचे नंतर पुरो जाणां शिकयला हात कशे धुवका म्हणून आमी ताजे फुडें तुकून आमी करता आसाचे एवरी स्कुला वचून रेग्युलर इंटरवल्साक वचून आमी तांकां एक सोप दिवची की तांकां एक डेमॉन्स्ट्रेशन करचें कशें तुमी हात धुवका म्हणून तुमी तुमगेले घरकड वचून तुमगेले मळगण्याक तुमी शिकयाची म्हणून तशें करक ताचे निमित्त मस्त पुरो डिजीज उण जेवचे संभव आसता तो हायजीन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी हे मेन्स्ट्रुएशन हांकां कोणाक चिलयांक ताजे एक अवेरनेस हे तुमी तें केलेलें आसता आमगेले कंपनीसाक दवर न्हू तांगेले जेवण येताचे तांगेले जेवण येवन आमगेले हायस्कूल चेडवांक आतां ते स्टार्ट जावचे चिक्की वग्गी आतां 8th स्टँडर्ड तेन्नाचे आमकां सगळें मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट जाता आनी तांकां एक लज्जशी सो तांकांची इट इज अ नॉर्मल फेज ऑफ लायफ म्हूण सांगून वी एक्सप्लेन टू देम एक्सप्लेन करून तांणी कसो पुरो करता म्हणून एंड स्कुलांतूच तांकां ते नॅपकीन दिवचे ते पुरो अरेंजमेंट्स आमी पुरो करता. नॅपकीन नाही प्रोवायड करता तुमी प्रोवायड करता एज अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल कॉस्ट भयंकर उणे रेटाक डिस्पेन्सर्स घालताचे आमी. मागीर फस्ट एडाचे ट्रेनिंग दिवचे ते एक ड्रायव्ह अशी ते एक ड्रायव्ह आसता म्हळ्यार पक्कने कसले जाल्ले इमिडिएट कशें करतले कसले एक वॉच चुकून पडलो ते जाल्यार फस्ट कसो करता
तें पुरो आमी करता फक्त उदका भितर पडले म्हण जाल्यार तें कशें करचें कशें उदक तें काडचें कशें हांगा तें प्रेसांनी कोरून पळय काडचें तें पूर्ण ताणें शिकयताचें तेंच ಸ್ವಲ್ಪ ताका रेड क्रॉस ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ವು ತನ್ನಿತಿ हें पेटयताचें एक स्कूलान तेगीन खंयची दुसरी टिचर्स तांकां आमी हें करताचें टिचर्स तांकां ट्रेनिंग करताची प्लस एक डेमो चेंडूवाक हें करताचें हे आतां तुमी रोटरीन तूं इतले वर्स तुमगेले सेवा दितले ताज्यानी तुमगेले वैयक्तीक जावन तुमगेले जिवना मेळ्ळेले लाभ म्हळ्यार आमी दुडवा लाभ न्हय अशी तुमकां वैयक्तीक जावन व्यक्तिगत जावन एक मेळ्ळेले प्रयोजन कसले उडगास कोरयता गे तुमकां पळय एरिस्टॉटलान सांगलां मॅन इज अ सोशल एनिमल म्हणून वय अँड ही हॅज टू मूव इन अ सोसायटी आतां रोटरी निमित्त जाल्यार तितलें गुर्तस पळय म्हाका खंयचे विंगड संस्थांचो दयेनी खंयचेय गांवां वस्तू खंय वच एक रोटेरियन्साल हेल्प खंय जाल्यार असो आमकां मेळता आसता अँड ते इट इज एन एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणून सांगी येता आमगेले घरकान्न आशिल्ले म्हण कितेंची दे ट्रीट यू अँड दे हॅव कम टू हेल्प एट केलो टायमार आसा पळय कितें हेल्प केलो म्हळ्यार आमी तांकां सांगूं जायना तितलें हेल्प करता ताणें दॅट इज द बेनिफीट ऑफ रोटरी एक विश्व भातृत्व म्हणटा वय प्रयोजन भाव भयणीशी विदाउट एनीथींग एक्सपेक्टींग एनीथींग इन रिटर्न तितलें लायक हें जाता म्हळ्यार आतां पुरा कडेन एक जो दोनी न्हय आमी धा चेडूं मिगेला जाल्यार आतां म्हाका एक पूत म्हणटाना नेक्स्ट कसो जाता म्हणाली सकड घर कडेन एकलो चुकल्यार दोन चेडूं तेन्ना असल रोटरी तसले एक विश्व कुटुंब आसल्यार तेन्ना सकड आमकां भाव भयणीशी आमकां कोणीय आसता निमगीतले आमगेले कश्टा पावतले खंडीत वय कडून न्हय जाल्यार आनीक मानसीक जावन नवय तसो एक विशय तुमकां हे रोटरी हेजे निमित्त मेळ्ळें एकाक पाटी यू रीच अ पॉयंट इन लायफ वेन मनी इज नॉट इम्पॉर्टंट वय कंपनी इज इम्पॉर्टंट वय फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टंट वय पीपल हू टेक केअर ऑफ यू आर मोर इम्पॉर्टंट वय वय ते एक खुशी हाजेर मेळटा आनी कसले तुमकां रोटरी संबंद कसले सांगचे आसा गे तुमी दिल्लेले ट्रेनिंगा बद्दल नातल्यार कसले विशिश्ट जावन तुमी रोटरीक केल्लेले तशी तूं रोटरी सर्वन एक पाटी प्रेसिडेंट अध्यक्ष क्लब अध्यक्ष म्हण आसा अध्यक्ष जाताना तूं जनांक कशें हँडल करचें एक मिटींग कशी कंडक्ट करचें जनाक एक टीम कोण घेवन कशें तांगेले कारण काम करचें तें तूं शिकता वर्सा एंड जाताना तूं एक MBA इन्स्टिट्यूटा वचून एक वर्स कशें तूं एक कोर्स केलो तशीच तुका गोत्त जायना ना ती लेच पळय यू बिकम एन एक्सपर्ट इन हँडलींग पीपल एक्सपर्ट तुमकां मागीर एक क्रावडा येतो उलोवचें कस पळय एक चूर भंय आसना चंद करून उलयत तो जर हे एडवांटेजीस हिडन एडवांटेजीस वय गोत्तो ना तिले ते एक प्रयोजन पाविलेस आतां मे रोटरी तुकून तुमगेले शिक्षण क्षेत्राक वच्ची जाल्यार सुमार 127 वर्सांचे इतिहास आशिल्ले 132 तितली इतिहास आशिल्ले आमगेले केंद्र शिक्षण संस्थे अमेंबळ सुब्राव पै हांणी स्थापन केलेले एक भव्य इतिहास आसा ताका असल एक संस्थेचे एक गौरव कार्यदर्शी जावन तुमी आतां ते हुद्द निभायसून घेवन आसाचे कशी दिसता तुमकां म्हळ्यार तांचो सुमार 15 इन्स्टिट्यूशन आसा न्हय किंडर गार्टन तुकून इंजिनियरींग कॉलेज ताय दुसरे हाजे हे इतले शिक्षण संस्थेचे एक ऑनररी सेक्रेटरी जावन तुमी काम करता आसाचे कशी दिसता तुमकां देवान दिलेलो अवकाश म्हणून लेखूं येता म्हळ्यार इतले जनान तूं म्हाका तो एक अवकाश मेळका म्हण जाल्यार इतले एक लायक काम कोरका म्हण जाल्यार तें देवान दिलेले अवकाश म्हणून लेखूं येता तुमगेले कार्यव्याप्ती कसली सादारण सेक्रेटरी म्हळ्यार ऑनररी सेक्रेटरी म्हळ्यार लायक CEO आमगेले 15 संस्थांत पुरा संस्थाक एक करस्पॉन्डंट म्हण आसता आमगेले मॅनेजींग कमिटी चुकून एकलो विल बी इन चार्ज ऑफ एक इन्स्टिट्यूशन ते फुल कोऑर्डिनेट करचे ऑनररी सेक्रेटरीना
तांतू तुम्ही डिसिशन मेकिंग अजीर असता की डिसिशन मेकिंग बट इट इज अ जॉईंट डिसिशन मेकिंग एकल्यान कसं डिसिशन काढू जायना बट इट विल बी विथ द विंगडांकांनी कन्सल्ट करूनच डिसिशन काढता सर. वय वय आणि सुमार एक 12,000 चेडूं स्टुडंट्स हे इन्स्टिट्यूशनांत पळय शिकतात. कसलेय चेडूं संबंध पाविले कसलीय एक समस्या असन पुरा येतना तशें आयिले तुमी निभायसिलेले तसन कसलेय उडगास आसी एव्री डे एक समस्या येता. चेडूं न्हू वय चेडूं म्हळ्यार व्हेरी नॉटी चेडूं. आतां सोसायटी म्हळ्यार एकलेका जन आसनाचे वय ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಜನ ಆಸ್ತಾಚಿ ಚಾಂಗ ಜನ ಆಸ್ತಾಚಿ ಪಾಪ ಜನ ಆಸ್ತಾಚಿ ಜೋರ್ जन आसताची चेडूं वय तशीची तांगेले बॅकग्राऊंड कशें आसा तशी आसताची. आतां घरकडे पुरा तांणी उलोवचें पुरा तिके विंगड विंगड टायपाचे आसताची. पाप फॅमिली तुकून पाप जन आसताची. जोर असेल तांगेले वोकॅब्युलरी ಸ್ವಲ್ಪ वायट आसता ते आमकां ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लेम जाता बट वी हँडल इट व्हेरी वेल. आमगेले स्टाफ आर व्हेरी वेल ट्रेन्ड टू हँडल दोज सर्कमस्टान्सेस. प्रॉब्लेम आसताची आसता. वय अर्थात एक नवे हे तुमी तुमगेले हाका हांगाचे विकास कॉलेज विकास कॉलेज वय स्वाम्यान येवन वय 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 केले आशीर्वचन दिले एक नवे एक हे तुमगेले यशस्सा किरीटाक आपा सेर्पड जाले वय 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 थंय तुमी युजल हेची B.Com क्लास न्ही थंय फिजिओथेरपी आसा वय मागीर PU आसा मागीर B.Com आसा मागीर आतां आमी नव एक नर्सिंग आनी परत स्टार्ट करताचे. फिजिओथेरपी थंय कंटिन्यू फिजिओथेरपी आसा कंटिन्यू जाता न्ही पूण ते आनी खंय शिफ्ट जाता तशेंच म्हळें ना न्हू ना हेजो थंय कसो आयडिया ना बट थंय 9 कोर्सेस येता 9 कोर्सेस येता वय नर्सिंग येता वय अल्टिमेटली आमी एक केन्ना युनिवर्सिटी जावं म्हूण एक मन आमकां. जावं तुमकां थंय येता नर्सिंग करूं जाल्यार तितली स्थळां अवकाश आसता ते आसता आसता आसा न्हू 4 एकर जागा आसता. वय 4 एकर हॉस्टेल आसा वय वय आतां ते शिक्षण संस्था म्हणटनाच एक नमने मनांत म्हळ्यार मेंबळ सुब्राव पै हांकां लेखतनाची एक कितले एक नोबल एक हाजेर तांणी ते आरंभ केले. इवन स्त्रियांक एक शिक्षण दिवका म्हणून केंद्रा एक बायल मनशांक म्हळ्यार बायल चेडवांक गेले हाजे खातीर स्कूल आरंभ केले हे प्रकार केले अशें तांगेले त्याची ती परंपरा मुखार सून वरची दृश्टीरी कसो प्रयत्न चालू आसा. आमगेली फिलॉसॉफी एफोर्डेबल तुगेले क्वालिटी एज्युकेशन एट एफोर्डेबल कॉस्ट म्हणून इतले 132 वर्सांचो आनीक चेंज जायनी. आमगेले आनीक फीस लीस्ट फीस इंजिनियरींग कॉलेज आसा मागीर लीस्ट फीस आमगेले अरे ओल्ड फीस एंड क्वालिटी एज्युकेशन आमगेले एक इंग्लीश हायर प्रायमरी स्कूल आसा आमी नवे बिल्डींग जाताना अरविंद अडिगा म्हणून तो आमगेलो स्टुडंट वय ताणें कादंबऱ्यांनी बरयली ताका बुकर एवॉर्ड मेळ्ळा. वय वय बुकर एवॉर्ड मेळ्ळा तो आयलो तो आमगेल्या स्कुलान तो 1 वर्स शिकला. वय मागीर तो एनोशियस मागीर एनोशियसाचो म्हणलो हंगे येवन हें बिल्डींग पळय ताणें हांगा कितली फीस म्हणलो तेन्ना 13,000 रुपया आशिल्ले. हांव सांगलें 13,000 रुपया म्हळ्यार मागीर म्हणलो तुमकां हें पुरो पडटलो म्हणलो. आमगेली फिलॉसॉफी तीची म्हळ्यार आनी आमगेले थंय लायक घरा चुकून येताची म्हळ्यार दुडवाल घरा चुकून येताची रिक्षा ड्रायव्हर येताची पुराण मनाचे येताची. आमगेली फिलॉसॉफी कसो म्हळ्यार तांणी भितर एक पाटी येताची इक्वल ट्रिटमेंट एंड द बेस्ट एज्युकेशन. वय 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 म्हणालो हांव तुमकां एक डोनेशन दिता म्हणालो. डोनेशन दिता म्हण सांगून एक 30 lakhs दिता म्हणालो. मागीर हेर दोस्तान म्हाका आपयले आपूण म्हाका एक चेक दिले 1 कोटी चेक. आतां ताजे निमित्त एक ताण दिता मागीर नंतर विंगडानय दिलें आमकां. आतां आमी एक सादारणशी एक 600 दुखून 700 जनांक आमी 1/3 फीस आमी स्कॉलरशीप दिताची. 1/3 ताजे निमित्त वय 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 तुमी दिता आसताची केन्ना वय एज वेल एज रोटरी कशी दिता तशी वय इंडियाक वय 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 केन्ना
होय. आणि दुर्बळ चेडवांक विशेष जावन कसली सवलत यांची याची स्कॉलरशिप वय आता ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅತ್ತ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಡ್ ಜಲಚಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಗಲೆ ಬಮ್ನ ಪ್ಯೂನಸ್ ಪುರ ತಸಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ಸಫರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಣ ಚೆಲ್ಡು ಒಂದು ಸಫರ್ ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ತಂಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಯ್ನ and आमकां वी आर वेरी वेरी सिरियस अबाउट दॅट. आमी तांकां हें करताची मिड डे मील्स आसा आमगेलांचो कोणा परत जेवण हें जायना तांकां जेवण दिताचें सादारणशी दिसाक एक 400 जणांक आमी जेवण दिताचें. 400 जणांक जेवण दिताचें. हे केनरा पुरा स्कुलांत हायस्कूल्सान मात हायस्कूल्स आनी प्रायमरी स्कुल्सान तीन स्कुलान मात बय तशें जेवण आसताचें मस्त्यान आसताचें. तांकां पुरा तुमी कसो ते हाजे वेळार कसं ॲडमिशना वेळार फायंड आउट करता न्हू कसो प्रॉब्लेमाच्यो. युजली कसं म्हळ्यार आमी तांकां एडमिशन जाताना तांगेले बॅकग्रावंड चॅक आमगेले करस्पॉन्डंट्स करताचे. एक फावटी तांकां स्कॉलरशीप दिवचे सुरू करताची. 10th स्टँडर्ड ताई तांगेले स्कॉलरशीप कंटिन्यू जाता. ಅಂತೂ तुगेले मार्कू तेजे वेर आनी डिपेंड ना. तांगेले आर्थीक स्थिती कशी आसा ताजेर डिपेंड जावन आसा. एकाच वेळ तांणी पक्कनी फेल जालीची नाही फेल म्हणत ना आतां ना न्हू हांव आमगे कालाचे उलयतस. मस्त जन तुगेले कश्टार आशिल्ले जन आसा पळय आनी एफर्ट घालचे चड एफर्ट घालचे चड युजली फेल जायनाचे. हय तशी हे केनरा एक संस्थेचे एक गौरव कार्यदर्शी जावन तुम्ही ती जबाबदारी तितलेच आता तुम्ही रोटरीन तू कितले मन घालून तुमगेले हे करता की तितले तुम्ही केंद्र हा काय दिता. भविष्य तुमकां हाजी तुकून तो तुम्ही लायक काम करू शिकले की नाही तांतो तुकून हाका कशी ते हाजी कशी म्हणत बोथ ಸೈಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಸುರೇತಾಂತ ರೋಟರಿ ಆಸಿಲ್ಲ ಹಂಗ 2006 ತುಕುನು ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ दोन्हींत शिकला. अल्टिमेटली तुमगेले इंटेंशन कसं आसा दॅट वॉज मोर इम्पॉर्टंट. वय ओके. आता मी तुमगेले उद्यमा बद्दल उलोवया. तुम्ही मेकॅनिकल इंजिनियरींग NIT केंतू तुम्ही हे केले ताजे नंतर थोडे वेळ तुम्ही दुसरे उद्योग किर्लोस्कर ऑयल इंजिनचा आशिल्लो. वय त्यानंतर एक ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ ಕೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರೇರಣಾ हे परत कशी येयली आमगे ट्रान्सपोर्ट आशिल्लो. ट्रान्सपोर्ट आमचो ते करता ते ऑटोमॅटीक एक धैर्य येता. आनी म्हळ्यार मेकॅनिकल इंजिनियरींग जाल्ले निमित्ती आनी कार्स आनी इंट्रस्ट आशिल्ले निमित्ती ते व्हील एलिमेंटांनी पुरो स्टार्ट करुया म्हणून तसं टेक्नॉलॉजी हांची नाशिल्ली. मारुती येताची ते पुरो टेक्नॉलॉजी पुरो येवचे स्टार्ट जातले इलेक्ट्रॉनिक व्हील एलिमेंट ते पुरो हांवें कुठले 88 तो गेला हांवें कंप्युटरायज्ड व्हील एलिमेंट ते फस्ट मंगळूरांत तुमी केलें 88 वय हे उद्यमांत तुमकां हे स्पर्धे मस्त आशा पुरो आता असं मस्त आसा अल्टिमेटली तुम्ही सर्वीस कोण दिता तांकां कॉम्पिटिशन म्हणून आसना. आनी आमी पेपरार एडवर्टायज करनाची आमी काही एडवर्टायज करनाची ते वर्ड ऑफ माउथ आनी व्हडले जागतले एलिमेंट आनी होद्रे व्हडले जागतले म्हणून तशीच आमकां कस्टमर्स येताचे. आनी हांव कोणाले वरती कॉम्पीट करूं वचना कसले ना आमगेले चार्जस तितलेचे जाल्यार येताचे. एज लॉंग एज यू आर वेरी वेरी कसं म्हणतो वेरी prompt and true to what you're doing and definitely you'll succeed. तुमगे म्हणके तुमगेल पूतूय ताने फस्ट NNT आशिल्ले ते तांगेले मेकॅनिकल इंजिनियरींग सगळे मेकॅनिकल मागीर आतां तुमगेले उद्यम आतां टोटल तुमगेले हांतू कितले जन घोळता सादारण? आमगेले टोटल 10 जन. आमगेले म्हळ्यार एलिमेंट म्हळ्यार स्किल्ड जॉब तितले पावताचे. तेन्ना तुमकां तुमगेले रोटरी आनी हे केंद्रा हे दोनी हाजे बृहत्ती एक जबाबदारी मुखारी तुमगेले उद्यमाक तुमकां चड टायम दिवचे मेळटा की तुमगेले पूत आसा पूत आसा ते तुमचे की फ्री जावन तुमी हांतू सेवे हांतू हे करूं येता. आनी
इन्शुरन्स कंपनीचे सर्वेयर आणि लॉस असेसर आणि हे बँकाचे न्ही व्हॅल्युअर ते साधारण जावन एक कॉमर्स यांनी म्हळ्यार CA आनी तांणी तसं हे तुम्ही इंजिनियरींग शिकून असले कशी ते इन्शुरन्स सर्वे म्हणाले तांचे विंगड विंगड नमुना सर्वे आसता. आं हां आतां कार एक्सिडेंट जाले आं ताका एक सर्वे आसा. आं आतां मॅशिनरी ब्रेक डावन जाले आं हां हां ताका एक इंजिनियरान वचून ताका सर्वे करता. ओ तशी पळय आतां एक फायर जाले फायराक दोग जाणांनी करूं येता. एक अकाउंट्सा बॅकग्रावंड आसलेल्यानय करूं येता, इंजिनियरींग बॅकग्रावंडाच्यानय करूं येता. जाल्यार इंजिनियरींग बॅकग्रावंडाचो तो त्या लायक कोण करता हें म्हळ्यार वय ताका ते गोत आसता. आं हां हां आं आनी हांव बिजनसा आशिल्लें मागीर ते हां म्हाका अकाउंट्सा विशीं सादारणशें पुरो गोत आसता. नाही नाही तुमकां हें केलेलें न्हय वय न्ही वय हां वय ते तुकून तेच जॉब तुमकां बारी हांव मागीर म्हाका मागीर टायम मेळ्ळी आं टायम मेळ्ळी म्हणून 2008 हांव सोंड सोडलें हां 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 राबयलें. आतां मी तुमगेले फिलांथ्रपी म्हळ्यार दानगुण दानगुणान तूं तेची कितले एक मनशाक कितलेय आसो आदाय कसलेय आसो जाल्यार ते दिवका म्हूण एक दिसचे बारी अप्रूप ते ते गूण कशी वाडोवन घेव येता आनी ते निमित्त मेळची सूख तावडे ते सांगले तुमी ते कोण फलानुभवी तोंडार येवची एक हांसू तो एक समाधान पळयतना त्याची ती तृप्ती पावता म्हणून जाल्यार ताजे बद्दल ते सांगा. सिंपथी म्हूण आसा. वय सिंपथी म्हण कोणाकय पळोवन एक सिंपथायज करचें अयो पाप म्हूण सांगचें. वय एम्पथी म्हूण एक आसा. हां एम्पथी म्हळ्यार तो कसो भोगता पळय वय तें तुमी फील करचें. वय तसो एक फिलींग आसता म्हण जाल्यार तुमगेल्यान तुमी डेफिनेटली एक कोणाकय हेल्प करूं वताची. हां 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 डेफिनेटली यू कॅन फील द पेन ऑफ अदर्स. वय You always put yourself in the feet of the people or the person who is in front of you. Definitely. खंडीत तूं ताका हेल्प करूं वता. Because you can experience the pain. वय तसो like attitude if everybody has, the world is going to be a much better place to live in. वय तुमी तुमगेल्या आदायाचे कितले भाग अशी दिवका म्हूण एक तुमी प्लॅन करचे आसा गी तशी तशें कांय ना खंय प्रसंग येता थंय वय दिवचे तशी ती एक ते एक खुशी तुमगेलें जीवन वय and ते कसो कोसो that is not impulsive. वय आतां ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಡೊನೇಷನ್ करताची and that is impulsive. वय देवन येता अयो हांव कसले दिले वय वय तसो बरो ना हां చూడదని ಖಂಡಿತ ಆಲೋಚನೆ ಕೋರ್ನು ದೇವನ್ सोडचे. फायन आनी तुमगेले हॉबीज फोटोग्राफी तुमी फोटोग्राफी क्लबाचे सदस्य आसाचे तांतूय तुमी पक्ष्यांक घेवन फोटो मस्त काडटाची म्हूण आयकली. सादारण कितले पक्ष्यांक घेवन फोटो काडटात? सादारण 500 चड काडला. हो 500 हां म्हळ्यार दुसरी वेरायटी तितली 500 वेरायटी वेगवेगळ्या वेरायटीचे तुमकां ही पक्षी अमके हाजे म्हळ्यार ते कशी तुमी फायंड आवट करताचे? नाही ते पळयतना कळटा ते हां 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 पळयतना कळटा आनी ताची स्टडी करतले जन आसाचे. एक 5 वर्स फुडें एक हांव कुंदापुरा चमकलोलो. कुंदापुरान ते बॅकवॉटर्सान ते मस्त पक्षी येताचे ते लोअर टायड आशिल्ले जालो वचका. एक दीस वतना एक फोटो काडलो तांचा कितें पायक एक सनाचे एक बँड आशिल्ले बँड आनी नंबर आशिल्लो तांचो. ते ಸ್ವಲ್ಪ जन ताका बँड घाल न्हू ताका सोडताचे ते मॉनिटर करचे खंय तुकून येयले म्हणून. ते चक्कोन पळयतना ते अलास्का तुकून येयले ती गेला ते सादारणशे हांगा पुरो पेपरार हांगा 10 पेपरार येयला. वय हो 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 हां बहुशा वाचून अशा परत तितलें मनावर न्ही वय वय तुमीचे म्हणून. हां हां ओके आनी खंय तुमी अशी पक्ष्यांक सोदून घेवन वताचे? मंगळूरांचोचे आमगेले एअरपोर्टा लागीं मस्त कडेन खंय ग्रीनरी आसा थंय पक्षी आसा. खंय उदकाचे स्ट्रीम फ्लो जाता थंय पक्षी आसा. आतां मुल्की लागीं आसा थंय पुरो मायग्रेटरी बर्ड्स आनी पुरो येताची. मुल्कीला येताची कुंदापुराला येताची मस्त कडेन खंय कोस्ट लायना मस्त कडेन येताची. मागीर
ಅಂತೂ ಕೇರಳ ಅಂತೂ ತೆಕ್ಕಡೆ ते कडी मस्त कडेन येता आमगेले हेब्रेन तसं थंय येता मस्त कडेन पुरो येता वय 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 तुम्ही हे मंडगद्दे आणि कोಕ್ಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು तसल जाग्यांनी वचून ते तसल बर्ड्स पुरो मंगळूर ಅಂತೂ येता मंगळारांत येता वय आमी पळोवच्या थंय वचूं का तशी तुम्ही काढलेले फोटोज कसले खंयचे कॉम्पिटिशना पेटोवन कसले प्रायज विन जालेले आमगेले फोटोस ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ಅಂತಾನೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ जाला खंयची बूक मणिपालच्या तो एक आसा ताण एक बूक केला मागीर बर्ड्स ऑफ निट्टे म्हणून तांचो मस्त हें जाला एक एडिशनांचो जाला हय हे खुशी जाता आमी काडलेले फोटो एक बुका भितर प्रिंट जाला म्हणून वय वय जाल्यार तुमी खंय कॉम्पिटिशनांनी कसले पेटो पक्षी सोड दुसरे कसे फोटोज काढता तुम्ही पोर्ट्रेट्स पोर्ट्रेट्सांनी पुरो काडता मागीर घरकडेन स्टुडियो न्ही आतां वय 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 हो 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 पोर्ट्रेट्स म्हळ्यार कोणाले अशी कोणाले फॅमिली पोर्ट्रेट्स वय हो तशी हाक कशी केन्ना टायम कशी दवरता तुमी टायम न्हय ते रिलॅक्सेशन ते हो आतां ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಬೀಸ್ ಮಾಡಸ್ತು ಪಡ वय वय ಹಾಬಿ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ वय रिलॅक्सेशन हय वय लायक प्लस बर्डिंग म्हणारी ते एक्सरसाइज आहे वय वय सोदून भोंवचे वय 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 मेळ्ळ्यार एक खुशी आणि ते कॅमेरा वेटाची एक वय 7 kg असता वय वय त्या घेऊन भोंवचेच एक वय वय एक्सरसाइज एक अप्रूपाचे पक्षी म्हणून तशी पडलेली तुम्ही बशा त्याच सांगलो अलास्का त्याची गी नाही ना हंगत अप्रूप म्हणणे आता मस्त एक 4-5 वर्ष पुढे ते एक बर्ड असेल एक किंगफिशर त्यात रेग्युलर हंगाची राबता अप्रूपाच म्हणतस कसं झाला साधारणशी पुरा येत असतं ओके ओके अनेक तुम्ही तुमगेले बायोडेटान दिनातील एक विषय म्हाका कळना तुम्ही सायकलिंग हे करताचे सदां सकाळ वता वे कशी सदां ना पयर म्हाका दिंबे दूख सोडलेले वॉकिंग करून दिंबे दूख सोडलेले तशें ते सायकलिंग करना पयला सायकलिंग बार लायक सादारणशी पुरा घाट सेक्शन आनी तांचो सायकलिंग सुरू केलें पुरा जाणा एक घाट सेक्शना वयर एक चॅलेंज एक हें करताची वय सो मडिकेरी वय मागीर तुगेले शिराणी मात वचचे चारमाडी मागीर हांगा कुत्रेमुख थंय पुरो चमकला तुमगेले खंयचे एक ग्रुपा ಒಟ್ಟಿಗೆ ग्रुपा ಒಟ್ಟಿಗೆ आमगे 4 जणांचो एक ग्रुप आसता तांगेर वचचे एक थोडे जण आता अशोक वर्धन आमगेले एथलेटिक सेंटर आणि थोडे जण आमगेले वेणू विनोद म्हण एकलो पत्रकर्ता वय आमी उदयवाड्याचो वय वय तुमकां गोत आसता वय तांणी पुराय अशी तांगेले ताजी ब्लॉग आसा तांणी अशी सायकल चंद बरयता वय चंद बरयता वय 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 तशी तुम्ही तुमगे ग्रुप वय वय आतां तुम्ही वचून 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 म्हळ्यार तेसू मागशी घरा येवका म्हणून आसता जाल्यार काही अर्द वाट पावतना हातपाय व्हांवन ठेवून गेले म्हणले कोया मागशी येवच्या काही नाही हे कशी निभायसी आमी युजली कसं म्हणा दिसाक एक 30 किलोमीटर वचे आतां लॉंग डिस्टन्स कसं वचस म्हण जालें हांव वचना गेले प्राय एक म्हाका 69 वर्स जाले वय आमी कसं करता म्हणा फुडली फाटी आमी वतना हांगा तुका एक कुत्रे मुखार वचका म्हणून जाल्यार म्हजे कडेन जावन सिक्की मुखार कार रबचे तर सायकल कारांनी वरचे मागीर थंय तुका न्हू कुत्रे मुखार एस्केप वॉटर थंय वचचें मागीर वापस म्हाका येवचें तशी हांगा तुकुनूच सायकलान वचना यंगर जन मात्र वय 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 हे सायकलिंग हाजी न्ही तुमकां तेव्हा एक रिलॅक्सेशन गी तुमकां कशी एक तसं एक सायकलिंग केल्लें म्हणून जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ पुरा हार्मोन्स हें जाता हार्मोन्स हॅपिनेस हार्मोन म्हण एक वय जाता तूं एक सायकलिंग करून आयल म्हणून जाल्यार तो एक खुशयेची युफोरिया एक हॅपिनेस आसता वय वय ते खंयच्यानूय मेळना ते ಸ್ವಲ್ಪ जन जिम आनी वताल हांकां बरो जाता काय So that is हाजीन मेळ्ळेलो आसा सायकलिंग कायंड ऑफ रिलॅक्सेशन तूं ऑटोमॅटीक आतां एशेचो पुरो थोर दिसू पुरो बट फिटनेस म्हाका 4 माळी चड म्हणा वता कितें कसले प्रॉब्लेम ना तिले फिटनेस मस्त येता वय वय
आणि कसं रे तुम्ही आमगेले युवजना कसं सांगू इच्छा पावताच? Don't seek happiness. हां Don't seek happiness in life. हां Try to be of help to somebody who is in need of help. And definitely God will reward you with whatever you want to be. Like you don't try to make a living. You live life. हां हां You live life. And definitely you will be happy without even wanting that happiness for yourself. Automatically you will be happy. म्हणारे आम्ही संतोषा मागशी सोदून भोंगची नाही. It will automatically come to try to give that happiness to others. कोणाक दिवचे पळयत तुम्ही that happiness. Definitely it will come back to you. Ultimately, what do you want in life? You want peace of mind. वय Nothing can give you peace of mind. ಈಗ ಕಥಲೆ ಲಾಯಕ್ ಡಿಶ್ खेळले तांतू पीस ऑफ माइंड मेळतोय ना तू म्हणजे कथले एसिडिटी तसल पुरा कथले मेळचे शिवाय विंगट कथले मेळता बट दिस विल गिव यू हॅपीनेस. ट्राय टू गिव हॅपीनेस यू विल गेट इट बॅक. आखे एक सणाशी एक दोन्ही उदाहरण कसले दिवे तेगी तुमकां तशी दिवन मेळलेली खोशी तुम्ही बघिली खंयची सणाशी? आमगेले एक मैसूरचे एक ग्लोबल ग्रंथा विशय सांगता हांव आई हॉस्पिटल ते एक इनॉग्रेशन चुमकलो हांव ते ऑपरेशनांनी पुरो जावन चेडवा तांगेले एक रिपोर्ट फीडबॅक दिवचे आयलेची फीडबॅक दिवन तिगेले दोळ आसा पळय तिगेले दोळ वॉज नो स्क्विंट ती करेक्ट जाले आनी तीन एक कन्नडान एक उलयले पळोवक हांव तिगेले तिके कॉन्फिडन्स कशी म्हाका येयले कशी तिगेले क्लासमेट्स तिका एक निंद करता आशिल्ली तिगेले दोळ्या निमित्ती तसल पुरा विशय आयकतालो पळय बारीक खुश जाता. आनी एक चेल्लो ते 6 की 7 जनांक आर्टिफिशियल लिंब दिलेले एक चेल्लो ಏನ್ ಪಳ್ಳು ಕೈ ಕದಲೆ ಸಜ್ಜು ಪಂದಕ ವೇಕಲ ಪಂದ ಪಳ್ಳು ಏನ್ ಬೈ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ते रामू चमकल कोटले अन्य वेहिकल अन्य पाय दोन्ही पाय कट झालो ते चल्ले का आर्टिफिशियल लिंब जेले तो डान्सर काही ताका बहीण आशिल्ली तांगेला कसले एक उरलो कला तांगेला तांणी आसताला वी कांट शो पिटी ऑन दम वय वय ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಉಳಿತೈತೆ ತಗಲಾಗಿ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಇನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಅಸಂಗ ನಿಮಗೆ ಸುಧಾಚಂದ್ರನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ತ್ಯಾಪುರ ಪಳಿತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಂಪದೊಳೆ ಒದ್ದಾಯ್ತು ಹಂಪದೊಳೆ ಒದ್ದಾಯ್ತು ते रोडರಿಂದ सुल तसनपुरा मस्त पुरा सर्कमस्टान्स पळयला आता कंचे तुका एक सांगता म्हण जाल्यार पळय कितले संदर्भ सांगता वचे नॉट ऑफ तशें तुमगे हे रोटरी असल एक खोशी भरून भरून दिता तुमगे लायफाक. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. वय साधारणशी आमकां पुरा कळना मस्त जनाक आसा पळय कळना बिकॉज पीपल आर देर टू टेक केअर ऑफ देम. वय असल पुरो पळयतना आसा पळय दॅट लायफ इज नॉट कथले इज हार्ड ऑन सम पीपल म्हूण आमकां वी बिकम अवेर दॅट दे नीड हेल्प. वय 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 वी हॅव टू बी देर. वय इದೇ मन आमचो मानव प्रेम इದೇ करुणाळू जावन आमी आसून एक कोणालगी तोंडारी एक हास हाडोच आमच्यान साध्य जाल्यार ताजे काही व्हड सार्थक खंयचे. हय बोशा आमगेले आयचे हे भासा भासांत मुख्य जावन आमगेले व्ह्युअर्सांक तुमी एक व्हड संदेश दिलो. खुशी मागशी आमी सोदून भोंवच्यान जे ती खुशीची आमगेल्या दिक्कांनी येता आमी दुसऱ्या जिवनांत खुशी हाडूंक प्रयत्न केले न्हय. तसले एक अमूल्य संदेश आयचे आमगेले संदर्शनाद्वारे आमगेल्या वीक्षकांक मेळ्ळेले आसा. तुमी येदोळताय तुमकां आनी कसले सांगचे आसा गी आसल्यार सांगे आमकां आनी वेळ आसा आमगे वेळ आसा. तशी आमगेली हे भासा तुमी आमगेली स्टुडियो येवन
इतले अमूल्य दिलेले एक भोशा सगळ्यांकय असेल एक खुशी घेवच्या साध्य आसा खुशी दिवच्या साध्य आसा बारी ताका चड हें ना नव एक आमगेले स्पंदन करचें तसलें एक मन असलें जाल्लें म्हणून एक विचार तुमी हाजी भारी चंद करून सांगले ताजे खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद. थँक्यू आणि अवकाशाक बरें थँक्यू व्हेरी मच. आनी आमगेले वीक्षकांनी हे संदर्शन पळयले खातीर तांकांय धन्यवाद. नमस्कार. नमस्ते.